बायना स्ट्रेच आसा थंय पुरायपणान दुर्लक्ष जाला. लोकांक फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून त्रास जाल्यात. ह्या सगळ्या कामाची आमदार संकल्प आमोणकरान पळोवणी केल्या. हे काम 20 मे मेरेन पुराय करपाक गॅमन इंडियाक वेळ दिला. RDXGOA खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. जो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो आसा फ्लायओव्हराचो एक बरी गजाल आनी गॅमन इंडिया आमी सदांच म्हणटाले की दे आर ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड सेईंग दॅट दे आर इंटू नेशन बिल्डींग. जेन्ना ते नेशन बिल्डिंगाचेर उलयता जाल्यार आयज तेंच्यांनी येदो व्हडलो फ्लायओव्हर केला बरी गजाल आमच्या नेशनाच्या बाबतींत इंट्रस्टान बाबतींत. पण हांगा जी फूल बायना स्ट्रेच आसा आयज पर्यंत हो टोटली निग्लेक्ट जाल्लो आसा. गेली 5 वर्सां आमी पळयता आनी कंटिन्युअसली 5 वर्सां आमचे जितले हांगा रेजिडंट्स आसा बायना एरियेंत आनी तशेंच मेन म्हणटा ते आमचे फिशरमॅन कम्युनिटी आसा तेंच्यांनी तेंचे कडेन 5 वर्सां जाले ते वचून तेंचे कडेन पांय झरयले की बाबा आमकां हांगा ड्रेनेज दी. तर तेंच्यांनी जी लोकांची हांगा ड्रेनेज आसलेली पळय ती टोटल कवर जाल्लेली आसा. कित्याक हे जेन्ना फ्लायओव्हर बांदतना सकयलची सगळी पायपलायन तेंच्यांनी माती घालून सगळी फुल्लेली आसा. ही पयलीं सकयल आसलेली तेंच्यांनी माती घालून ते आतां इतल्या हायटीचेर हाडलेली आसा आनी घरां आयज सकयल गेल्लेली आसा आनी तेंची सगळी जी पायपलायन आसा ती चॉकअप जाल्लेली आसा. आयज लोकांची हालत पळयली जाल्यार घराचें उदक जें आसा तें आख्खें भायर येयलेलें आसा. आयज हो रस्तो जो आसा इनकम्प्लीट रस्तो आसा, स्ट्रेच फक्त 1.5 किलोमिटराचो आसा. बट आयज हो रस्तो सो करुना लोकांक अशे त्रास जाता सगळे इनकम्प्लीट करून दवरलेले आसा. सो आयज हे फिशरमॅन हांगा आपले पोट भरता तांचो बिझनस आसा हांगा आनी वयल्यान आयज हे सगळ्या लोकांक आख्खो धूल खावचो पडटा. सो आयज आमी तांकां एक टायम बाउंड लिमीट दिल्लेलें आसा. कित्याक आयज आमचो जॉयंट इन्स्पेक्शनाक आमचो चीफ ऑफिसर आसलेलो, मामलेदार आसलेलो, बाकीचे म्युनिसिपालिटीचे सगळे रिप्रेझेंटेटीव आसलेले, तशेंच गॅमन इंडियाचे तेंचे रिप्रेझेंटेटीव आसलेले सगळे जाण. सो हांकां सगळ्यांच्या भितर घेवन सगळ्यांच्या लोकांच्या समोर तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा की बिफोर 20th मे 20 मेच्या पयलीं आमी हे इश्यू सॉर्ट आवट करतले. आनी मेन म्हटल्यार तो आमी तांकां डिमांड केला हो रस्तो कंप्लीट करून दिवपाक. जे ते एग्री जाल्लेले आसा 20च्या पयलीं तारखेक. तेजे पयलीं ते धुल्लो कंट्रोल करपाक लागून दिसाक 2 टँकर उदक मारतले म्हणून सकाळचे आनी सांजचे. त्याच प्रमाणे जे लोकांक हांगा ड्रेनेजीक लागून उदक सगळें साठलेलें आसा, जो हेल्थ इश्यूज आसा मेजर म्हटल्यार सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट म्हणटा तो हेल्थ इश्यूज जाता पळय तो सॉर्ट आवट करपाक लागून तेंच्यांनी सांगलां ती बेगीनच्या बेगीन तेजें ड्रेनेज हे प्रोविजन करून दिता म्हणून. सो 20 मेच्या पयलीं. सो हेज्या लागून आमी तेंच्या कमिटमेंटाचेर CO आनी आमचे मामलेदार आनी गॅमन आनी प्लस इन्क्लुडींग मी आमी तेंचे कडसून टोटल तेंचो एक्शन प्लॅन जो आसा 20 मेच्या पयलीं तो तेंकां ते रिटर्न दिवपाक लायलेलो आसा. ते रिटर्न ते चीफ ऑफिसरा कडेन दितले आनी तेजे उपरांत ते काम सुरू करून घेतले. The completion of the drain and the 1.5 kilometer of the road should be completed till the sewage plant by before the monsoon. We said okay, we will try our level best and we'll complete it. So any topics on drainage and all that they were speaking? Yeah, drainage and this one, both the things. What issue they highlighted? What was the grievance? Grievances is because of the road is not completed. So when the sewage vehicles are passing, the धूल पूरा उनका घर में जा रहा है. So that should be arrested. So for which the okay, every day water sprinkling and same way the road also will try to get it completed. Till now, why the work has not been done completed? No. Till now, this is the third priority. First priority is loop 1. Second priority was the loop 2. Service road was the last priority. That is what the milestone they have.